आमचो कुंकोळचो गांव एक इतिहासीक गांव आनी ह्या गांवांत आमचे इतले फ्रिडम फायटर आहा आनीक तांकां एक म्हाका दिसता रिस्पेद दिवपाक त्या वेळार बाब जोकी मालेमा 2007 ते 8 हे फ्रिडम फायटराचे एक पार्क म्हणून बांदलें सुंदर पार्क आनी जेन्ना 2012 नंतर हे सिट्युएशन बॅड टू वर्स जालें सादारण मेंटेनन्स जावंक ना कांय जावंक ना आनी हो कन्सेप्ट बाब राहुल देशपांडे एक कन्सल्टंट आलो आनी इट वन द कन्सेप्ट फॉर इट वेन एन अवॉर्ड इन द फॉर द कन्सेप्ट म्हणजे थिंगा सुंदर एक रेड पोल आहा पोल वॉज सिग्निफाईंग रगत आमचे फ्रिडम फायटर ब्लड आनी हे म्हाका दिसता रेनोवेशन आमी PWDक घेवन आज बाब गोम्स जो आर्किटेक्ट आहा आनीक बाब देशपांडेकूय एकठांय घेवन आमी एक कन्सेप्ट सुरवात केलेली आहा कन्सल्टन्सी ऑन आहा प्लॅनिंग ऑन आहा म्हाका खात्री आहा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 2 ते 2.5 करोडा मध्ये हे काम हेजे रेनोवेशन ऑलरेडी म्हाका दिसता आतां एस्टिमेट इज ऑलमोस्ट ओवर आमी हेंय काम रेनोवेशन हेजे कोतले तेजे भायर चिफ्टनाचे वी आर एक्सपेक्टिंग द टेंडर टू कम सून चिफ्टन मेमोरियल पार्क हे पार्कांत सोबीत आमचे 16 चिफ्टनाचे थिंगा दिसती पडटले आनी इट विल बी अ प्लेस फॉर लायक अ टुरिझम सायट वेर पीपल ऑल ओवर द स्टेट विल कम ज्या पद्दतीन आमची ही संस्कृती परंपरा राखपाक जे आमचे फ्रिडम फायटरान जो त्याग केलो त्यांच्या निमतीन म्हाका दिसता आनी तांकां ऑनर करपाक म्हजे प्रयत्न जाता जे प्रोजेक्ट आनी जे जागे आमच्या कुंकोळच्या मतदारसंघात जे पडे आहाय तेजे मेंटेनन्स आनी रेनोवेट करपाचो आमी सुंदर असो प्रयत्न केला थिंगा एक चिल्ड्रन पार्क कसो आसलो सो देर दॅट चिल्ड्रन पार्क ऑल्सो विल बी डेव्हलप्ड मे बी वेर आर सिनियर सिटीजन्स कॅन ऑल्सो कम एंड सिट डावन देर वॉज अ फाउंटन there was basically we are looking at whether we can put that area where senior citizens come in the evening sit down so ye sagle prayatna consultant are through definitely we see ki in my term all these projects what I had told the people आमच्या कुंकोळच्या मतदारसंघाच्या लोकांक जे हांवें प्रॉमिस केल्ले ते सगळे हांव कंप्लीट करता सर जोके आलेमा आसा तेणें बरे कडेन ते मेंटेन्स केल्ले म्हण आतां तेजे मेंटेनन्स ना कारणान हे सगळे पयशे वेस्ट जाले 100% सी एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट AMC म्हणले म्हाका दिसता शूड बी पार्ट ऑफ द टेंडर वी आर लुकिंग एट वेर AMC is part of the tender so that the contractor can take care of this thing. This place belongs to the municipality. But the municipality, because lack of funds in the last 10 years, funds were not there and no local MLA was bothered about these things. त्याच पद्धतीन आमी आज 65 लॅक्साचो टेंडर जाला ऑफ जो ऑडिटोरियम आहा नेक्स्ट टू द फुटसाल ग्राउंड हो सुंदर एक ऑडिटोरियम आहा ज्या पद्धतीन तेजे रूफ रेनोवेशन जाल्ले भुरगे थिंगा बॅडमिंटन खेळटाय सो दॅट पार्ट ऑल्सो हॅज बीन रेनोवेटेड हॉल जे आमचे मेन आहा बाजारांत ह्या हॉलाचे रेनोवेशन करपाक वी हॅव आस्क्ड फॉर सँक्शन ऑफ 5 crores रुपीज वी आर वेटिंग फॉर ऑल दीस थिंग्स म्हाका खात्री आहा इन दीस नेक्स्ट 2-3-4 months you'll see a lot of things happening in the कुंकोळी नगरपालिका आमगे आमदार बाब युरी आलमांव हे फेसलिफ्टा लागून आनी जावं ते चिप्टनाच्या फेसलिफ्टा लागून भरपूर तेणें स्टेप केले आनी भरपूर हार्डवर्क केलें तेणें हे सँक्शन करून हाडपाक अबाउट 5.50 lakhs 5 crore 50 lakhs हे सँक्शन करून घेतले आनी थोड्या दिसांनी काम सुरू जातलें आमचे फ्रिडम फायटर मेमोरियल आनी चिफ्टनाचे दोन्ही प्रोजेक्ट आमगेले आतां फेसलिफ्ट मेळटली आनी ते कुंकोळ्यांक 10 वर्सां पयलीं जोकीन केलो तेजेरूच आहा आनी मागीर मोद्यान कांयच जालें ना मेंटेनन्स म्हणटा म्हणटा जालें ना कित्याक हेजेर पडटा तुका हें चोयल जाल्यार हें चिल्ड्रन्स पार्क हें फाउंटन आहलोलें कांय मेंटेन जालें ना तेका लागून आज तें सगळें पेड्यार जावन गेलां सो आतां हें पुत्तून आतां आमी रिफर्बिश कोताय आनी बाब युरीन बरो हें घेतला बरो मेहनत करून म्हणटा तेश कोन्न तेणें एक बरो हें घेतला आनी स्टेप घेतला आनी एक डिसिजन घेतलें हें जावपाकूच जाय म्हूण सो ह्या चीफ मिनिस्टराक तेणें म्हाका न्ही दोनी 5 crore 50 lakhs सँक्शन करून घेतलें आनी कित्याक भितर भुरग्यांक खेळपाक चिल्ड्रन पार्कूय आसा भुरग्यांक मेळना खेळपाक बाकी आमगे सिनियर सिटीजन आहाय तांकां बसपाक अशें करून बरें अरेंजमेंट केला आनी सगळें ती नांवां बी आहाय ती सगळीं आमगे हिस्ट्री आनी ते सगळें बातला स्टॅच्यूज येतले सगळें अशें करून जायते चेंजीस जातल्यो आनी हय आनी चोवपाक बरें दिसतलें सो बेगीन जावचें म्हूण मागता तुवें हय बेगीन जावचें आनी जातलें बेगीन कित्याक टेंडर बी ऑलरेडी जालें तेजो आनीक काम स्टार्ट करपाचें Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.